इश्टानो, तुम्ही खूपशा टायमार किसलेलो गाजर सॅलडान खाल्ला आसतलो, पूण आयज आमी करतली गाजराची भाजी। सगळ्यांक पयलीं हांवें हांगासर ही कायल घेतल्या आनी हांव ऑलमोस्ट 3 ते 4 टेबल स्पून ह्या कायलीन तेल घालून घेता। ताच्या उपरांत ह्या तेलान हांव ऑलमोस्ट 3 मिरसांगो घालून घेता आनी ताच्या उपरांत हांगासर हांव 3 किसलेले गाजर घालून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की हे किसलेले गाजर कितले बरे दिसता ते। ताच्या उपरांत ह्या किसलेल्या गाजरांनी हांव इल्लेशें उदक घालून घेता, जेणे करून हे जे गाजर आसा ते उदका वांगडा बरे शिजून येतले। चडशीं चेडवां नाजाल्यार बायलो कंप्लेन करता न्हू की आमचे केस गळटा, तांकां तुमी ही भाजी रेकमेंड करूं शकता। ही भाजी जर तुमी तुमच्या रुटिनान ॲड केली जाल्यार तुमचो केस गळपाचो प्रॉब्लेम तर कमी जातलोच, ताच्या उपरांत तुमची स्कीन आसा ती ऑलमोस्ट ग्लो करपाक लागतली। ह्या भाजयेन जो पर्यंत नाल्लाची सोय पडना तो पर्यंत आमी ही भाजी म्हणूं शकना आनी गोंयकारांक ही नाल्लाची सोय जाय म्हटल्यार जायच। आतां आमी ही भाजी केल्या न्हू ती बऱ्या तरेन मिक्स करून घेवया। तुमच्या टेस्ट प्रमाणे आतां हांगासर आमी इल्लेशें मीठ घालून घेवया आनी ताच्या उपरांत तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमी इल्लोसो हळदी पावडर पासून घालूं शकता। तर ही गाजराची भाजी रेडी आसा।